आयले तुम्ही आजकाल कितें जालां सगळीकडे आमी मोबायल यूज करता आनी मोबायलाचेर फेसबूक हो प्रकार आमी नक्की यूज करता आसतले न्ही आनी तेच खातीर आतां फेसबुकाचेरूच आशिल्लो रे हांव ऑर्कूट तुमी आयकलां आसतलें हें नांव सोशल नॅटवर्किंग सायट आनी ऑर्कुटा वयल्यान सगळे जाण मागीर फेसबुकाक स्वीच जाले म्हणजे पयलीं समजा कोण सोशल नॅटवर्किंग सायट जर यूज करपाक लागिल्लो जाल्यार ती आसतली ऑर्कूट आयज सुद्दां म्हाजो ऑर्कूट खंय ना खंय तरी एक्जिस्ट आसतलो बट यूज करिना रे फेसबूक जास्त यूज करता सकाळी फुडें जेन्ना आमी ऑफिसान येता न्ही तेन्ना सगळ्यान पयली गजाल आमी कितें करता म्हणजे जास्त लोक सगळेंच म्हणिना जास्त लोक पयली गजाल कितें करता आसतले फेसबूक अकाउंट ओपन करता आनी कोणी कितें स्टेटस घाला खंयचो फोटो घाला कोण खंयसर आसा किंवा जे आपले फ्रेंड्स कितें स्टेटस बीन घालता हे सगळे आमी पळयता ते लायक करता ताजेर कमेंट करता हे सगळ्यो गोश्टी आमी सगळ्यान पयलीं करता सकाळी फोन सुद्दां आसा आमचे कडेन उठना फुडें सगळ्यान पयलीं आमी फेसबूक अकाउंट आमचे फोनाचेर चॅक करता ह्यो सगळ्यो गजाली आयज काल चल्ल्या पूण आयज हांव ह्यो गजाली कित्याक सांगता तुमकां आयज फेसबुकाक 10 वर्सां कंप्लीट जाता येस 4 फेब्रुवारी 2004 ह्या सालान मार्क झकरबर्ग हो जो फाउंडर आसा फेसबुकाचो ताचे कांय फ्रेंड्स आशिल्ले तांच्या वांगडा मेळून हांणी फेसबूक हो एक सोशल नॅटवर्किंग सायट तयार केली आनी 2004 ह्या वर्सा 4 फेब्रुवारीक जेन्ना तांणी लॉन्च केली ती फक्त हार्वर्ड कॅम्ब्रिज जी युनिवर्सिटी आसा पळय तांच्या खातीरूच आशिल्ली युनिवर्सिटी पुरतीच आशिल्ली पूण ताच्या नंतर हाजी लोकप्रियता जशी वाडत गेली पळय आनीक थंयसरल्यो युनिवर्सिटी तांणी एकठांय केलो तांच्या पुरतो हो फेसबूक सोशल नॅटवर्किंग सायट जी आसा ती तांच्या खातीर सुद्दां व्हेली आनी ताच्या नंतर 2006 ह्या सालान हाजी लोकप्रियता इतली वाडत गेली की तांणी आख्ख्या वर्ल्डा खातीर आख्ख्या विश्वा खातीर फेसबूक हो प्रकार ओपन केलो आनी ताच्या नंतर जे एक लाट आयले आख्ख्या वर्ल्डान आख्ख्या विश्वान म्हणू शकता आमी 2008-2009 ह्या सालान आमच्या इंडियेन आमच्या गोंयान फेसबूक पावलो जायते लोक अकाउंट करपाक लागले फेसबूक अकाउंट हांवें 2009 अकाउंट केल्लो म्हाजो बट 2008 जो सुरू जालो पळय तेन्ना ऑर्कूट आशिल्लो आनी मागीर सगळे जाण स्वीच जावपाक लागले फेसबुकाक आनी भरपूरशे लोक आजकाल फेसबूक यूज करतात तुमकां खबर आसा आयज पर्यंत आख्ख्या वर्ल्डान 1.2 बिलियन एक्टीव युजर्स आसा फेसबुकाचे आतां इतले सगळे लोक फेसबूक यूज करतात म्हाका दिसता मार्क झकरबर्ग हाका सुद्दां खबर नासतलें की आपूण तयार केल्लो एक सोशल नॅटवर्किंग सायट इतलो बरो सक्सेस जातलो म्हणून आनी आयज 1.2 बिलियन जेन्ना आंकडो आमी म्हणटा तेन्ना सेक्युरिटी हो एक एस्पेक्ट येतात न्ही हातूर म्हणजे सेक्युरिटी बरी आसपाक जाय लोकांक त्रास जावपाक जायना पूण आयजकाल फेसबुका खातीर कितें कितें जाता हें सगळ्यांक खबर आसा पूण ते सगळे कुशीक दवरल्यार जायत्यो बऱ्यो गजाली सुद्दां फेसबुका खातीर जाल्ल्यो आसा आनी घडटा सुद्दां कारण म्हजे एक फ्रेंड आशिल्ले ते आफ्टर लॉंग टायम म्हाका मेळिल्ले म्हणजे फेसबुका थ्रूच मेळिल्ले ते बॉम्बे रावताले आनी ल्हानपणान आमी खूब बरे फ्रेंड्स आशिल्ले आनी आयज आमी फेसबुका खातीर एकठांय आसा म्हणजे गोंयान आमी भोंवतात किंवा मेळटात आनी फेसबुका खातीर इतल्यो सगळ्यो गजाली जाल्ल्यो आसा पूण फेसबुका बद्दल मार्क झकरबर्ग हाका कितें म्हणपाचें आसा तें सद्याक आमी आयकुया When you first thought about this, 19 years old, is this what you had in mind? Did you see this far into the future, or is it way beyond what you dreamed? Well, it's funny. I mean, when I was getting started, with my roommates in college, you never think that you could build this company or anything like that, right? Because, we were college students, right? And we were just building stuff because we thought it was cool. I do remember having these specific conversations with my friends where we thought, someone is going to build this. Someone is going to build something that makes it so that people can stay connected with their friends and their family. But no way would we be the ones who were contributing to kind of leading the whole internet in this direction. आमच्या इंडियेन 71 मिलियन लोक जे आसा ते फेसबूक अकाउंट यूज करता म्हळ्यार एक्टीव फेसबूक अकाउंट युजर्स 71 मिलियन आसा ताजे वयल्यान तुमकां कळ्ळें आसतलें की आमच्या गोंयान कितले आसूं येता ते आनी इतले जेन्ना लोक फेसबूक अकाउंट यूज करता न्ही ते बऱ्या खातीर यूज करता थोडे जाण मागीर ताजे वायट ज्यो गोश्टी आसा त्यो घेवंक बसतात आनी त्यो करतात पूण हे सगळे जर समजा कुशीक दवरीत जाल्यार बऱ्यो गजाली भरपूर जाल्ल्यो आसा म्हणजे कांय ग्रुप्स फॉर्म जाता फेसबुकाचेर काय वायट समाजान गजाली घडटा पळय ताजे विरुद्ध एक ग्रूप फॉर्म जाता आनी मागीर फेसबुका वयल्यान पुराय विश्वाक ताजे बद्दल कळटा इजिप्टाक ज्यो गजाली जाल्ल्यो सगळ्यांक खबरूच आसतल्यो पूण आमच्या इंडियेन सुद्दां जायते अशे इन्सिडेंट आसा जे फेसबुका खातीर वयर आयल्ले आसा फेसबुका खातीरूच आख्ख्या लोकां मेरेन पावल्ले आसा आनी लोक एकठांय येवन ताजे विरुद्ध झगडलेले आसा जेन्ना सेक्युरिटी बद्दल आमी म्हणटा की वायट गजाली ज्यो जाता फेसबुकार ताज्या बद्दल म्हणटा तेन्ना पुलीस सुद्दां जे सायबर क्रायम सेल जो आसा ते सुद्दां सक्षम आसा असल्यो गोश्टी क्रॅक करपा खातीर
खूपदा आमी अशें म्हणटा की फेसबुकार कितें घडटा कितें करता कोणाक कळचें ना रे, पूण अशें ना. फेसबुकार कितें घडटा कोण कितें करता ते 2-3 दिसां भितरूच क्रॅक जावपाक शकता. हे जे कोण वायट गोश्टी करता तांच्यांनी लक्षांत घेवपाक जाय. आमच्या वांगडा आसा सद्याक म्हणजे आमी इंटरव्यू घेतिल्लो आमचे गोंयचे आत्माराम देशपांडे, सध्या IPS ऑफिसर. तांच्यांनी जायती म्हायती आमकां दिली. तांच्यो गजाली सद्याक आमी आयकुया. आता फेसबूक आयले उपरांत जशें ताचे बरे फायदे आयले तशें ताचे बरोबर थोडे वायटूय गजाली येतात आनी नॅचरल आसा कित्याक सोसायटी आसा म्हणटकूच बऱ्या बरोबर वायटूय घडटा. आनी कायद्यान सुद्दां आमचे दुरुस्ती जावन बऱ्याचश्यो गजाली अशें आयल्या की जे आतां कायद्याच्या कंट्रोलान हाडल्या, ज्यो सुरवातीक नाशिल्ल्यो. 2008 जी एमेंडमेंट जाली इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी एक्टाक, इट वॉज कन्सिडरींग ऑर्कूट, कित्याक ऑर्कुटाचेरूय हो प्रकार घडटालो तोच आतां फेसबुकाचेर घडटा. सो कायद्यान दुरुस्ती जाली आनी तो कायदो आयज स्ट्रॉंगली अवेलेबल आसा. फेसबुकाचे फायदे खूब आसा, बरेच फायदे आसा आनी इट्स म्हणजे हांव जाल्यार स्वता पर्सनली आय रिकमेंड फेसबूक बिकॉज सोशल नेटवर्कींग आनी कॅज्युअल लेवलाचेर नेटवर्क करप, फ्रेंडशीप करप इज फायन, ऑल व्हेरी गूड. पण तेज्या फुडेंय फेसबुकची पावर आसा. फॉर एग्जाम्पल तुमी जाणा इजिप्टान जें व्हडलें रेवोल्युशन जालें, इजिप्टाचें गव्हर्मेंट उमटून उडयलें, लोक रस्त्यार आयले, इतले सगळे लोकांक रस्त्यार हाडपी एक जो बांदून हाडपी जो एक जो दुवो आशिल्लो वॉज फेसबूक. कित्याक मोबायल आनी कम्युनिकेशन सगळें गव्हर्मेंटान ब्लॉक करून उडयल्लें. फेसबूक वॉज ओन्ली ऑपरेटींग आनी सगळें जें नेटवर्कींग चलतालें तें फेसबुकाचेर चलतालें. सो एक देशान क्रांती करून हाडली तेंच्यांनी फेसबूक वापरलो. सो इट्स अ टूल, इट्स अ मिडियम. म्हणजे आम आदमी पार्टी AAPची जी कॅम्पेन आसा, सुरवातीक जेन्ना आम आदमी पार्टी वॉज नॉट अ पॉलिटिकल आउटफिट, जेन्ना ते इंडिया अगेन्स्ट करप्शन IAC आशिल्ली, तेंचो मेजर स्ट्रेस जो आशिल्लो तो फेसबुकाचेर आशिल्लो. आज सुद्दां फेसबुकाचेर तुमी बऱ्योचश्यो अश्यो गजाली जे सोशल खंयची एक जर गोश्ट घेवपाक जाय आनी ती उबारून व्हरपाक जाय, तितून लोकांक चडांत चड लोकांक तेज्या सामील करून घेवपाक जाय जाल्यार फेसबूक बिकम्स अ एक्सलंट टूल. खंयच्या गजालीचेर कितें अन्याय घडल्या, खंयच्या गजालीचेर कितें एक वाचा फोडपाक जाय जाल्यार फेसबूक बिकम्स अ टूल. कित्याक ताची मेंबरशीप आनी पॉप्युलॅरिटी वाडलेली आसा. गोवा पुलीसचे ऑफिशियल पेज आसा. एट द सेम टायम देर इज अनदर पेज कॉल्ड ट्रॅफिक वायलेशन रिपोर्टींग पेज, जेचेर तुमकां फक्त वायलेशन रिपोर्टींग न्ही जाल्यार फोटोग्राफ्स सुद्दां अपलोड करूंक मेळटा आनी तेजेर ट्रॅफिक पुलीस इज टेकिंग सम एक्शन. सो हो एक गव्हर्मेंटल एजन्सी युजींग अ नॉन गव्हर्मेंट मिडिया. फेसबूक इज अ प्रायवेट मिडिया पण इट इज अ फ्री मिडिया अवेलेबल. सो गव्हर्मेंट इज लेवरेजींग इट. सो हो एक प्रकार अवेलेबल आसा सोशल मिडिया भितर की जे बऱ्या कारणांक यूज करूंक मेळटा. तिसरो आसा पेड मिडियम आसा. फेसबुकाचेर तुका आतां पेड एडवर्टायजमेंट आसता. यू आर रिचींग बिलियन्स ऑफ ऑडियन्स एट अ व्हेरी स्मॉल पेमेंट. जी तूं जर आज तुमच्या इलेक्ट्रॉनिक मिडियान ऑर प्रिंट मिडियान ऑर मुवीज ह्या हितून जर तूं जर एडवर्टायजींग करपाक गेलो जाल्यार द कॉस्ट इज प्रोहिबिटिव्ह. Per second costing of electronic media is very costly, which is 1/10 the cost on digital media like Facebook. डिकेड्स ऑफ फेसबूक आयज 10 वर्सां कंप्लीट जाता फेसबुकाक आनी ते खातीर आमी खास ही कार्यावळ तुमच्या खातीर हाडलेली आसा. फेसबुकार जेन्ना आमी आसता पळय तेन्ना आमी खूब सादूर रावप भरपूर गरजेचें आसा. आतां इतल्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज म्हणजे आमी फोटोज अपलोड करपाक शकता किंवा जायत्यो अश्यो गोश्टी आमी लोकांक सांगपाक शकता ज्यो आमच्या मनान आसा. विदीन अ सेकंड आमी आख्ख्या जगभर आमच्यो गोश्टी, मनांतल्यो गोश्टी पावोवपाक शकता. सो फेसबूक जेन्ना आमी यूज करता पळय तेन्ना सादूर रावप भरपूर गरजेचें आसा. खास करून चलयांनी जेन्ना तांचे फोटोज अपलोड करता, कारण फोटो मॉर्फिंग जे खुबशे प्रकार आयज काल आमकां दिश्टी पडटा. सो लिमिटेड दवरप आपल्या फ्रेंड्सा पुरतीच. जे कोण आपले खास मनीस आसा जेका आपूण वळखता ताकाच फ्रेंड लिस्टान एड करात. तांच्याच पुरती फोटोज बीन दवरात जे पर्सनल डिटेल आसा किंवा फोन नंबर चड करून तुमी घालिना सुद्दां जाल्यार चलता फेसबुकाचेर, कारण हो फोन नंबर तुमचो मिसयूज जावपाक शकता. सो प्लीज ह्यो जेन्ना गोश्टी तुमी करतात किंवा चले सुद्दां जायत्यो गोश्टी पर्सनल डिटेल्स जेन्ना आमी फेसबुकाचेर घालता तेन्ना मातशे सादूर रावात की कोण कोण आपलो हो फेसबूक अकाउंट पळयता हें तुमकां खबर नासता. जेन्ना तुमी अशें कितें करपाक सोदता की बाबा आपलो फोटो किंवा आपल्या गर्लफ्रेंडा वांगडा किंवा आपल्या फ्रेंड्सा वांगडा कसलोय फोटो तुमी अपलोड करता तेन्ना मातशें सादूर रावपाक जाय की हो फोटो कोणा कडेन पावतलो जाल्यार ताचो मिसयूज जावपाक जायना. त्या खातीर हांव फेसबूक म्हणटा इज लायक अ नायफ ऑर अ स्कॅल्पेल. नायफ तुवें जर एका स्किल्ड सर्जनाच्या हातीन जर दिली जाल्यार ती नायफ बऱ्याक वापरली जाता. तो मनशाक क्युअर करता.
आनी तीच जर नायफ काडून तुवें एका टेररिस्ट नाल्यार गुंडाच्या हातीन दिली जाल्यार तो दुसऱ्या मनशाचो जीव घेता. हितून त्या नायफचो दोश ना, नायफाक दोश दिनाका. दॅट्स वाय आय एम सेइंग फेसबुकाक तुमी दोश दिनाका. फेसबुकाचो वापर कोण करता आनी कसल्या गजालीक वापर करता, कित्याक वापर करता, तेजेर दॅट इज द प्रॉब्लम. द बिगस्ट प्रॉब्लम इज क्रिएटिंग सम ग्रुप टार्गेटिंग अ पर्टिक्युलर पर्सन ऑर अ पर्टिक्युलर इन्स्टिट्यूशन. अशें आमी उलयता आसतना डिस्कस केल्लें की हे जे कॉलेज ग्रुप्स तयार जाल्यात, दे आर क्रिएटिंग कॉलेज ग्रुप्स आनी तेजेर देर इज नो रेस्ट्रिक्शन, बंधन ना की कोण कितें बरयता. खुबश्यो बेजबाबदार आनी अनसपोर्टेड अश्यो स्टेटमेंट्स तेजेर घालतात जितून लोक भडकातात, कॉलेज स्टुडंट्स भडकून उठतात. ऑर ज्या मनशाक टार्गेट केल्लो आसता तेजी नाचक्की इतली जाता की आयदर तो ते कॉलेज सोडटा म्हणून कुशीक सरता, कॉलेजाक वचना भुरगो तो, ऑर पॉसिबली इट मे लीड, तें जर एक चलयेचें जर कॅरेक्टर एसेसिनेशन जर जालें आनी फाल्यां जर चलयेन जर आत्महत्या केली जाल्यार ताका जबाबदार कोण. आनी कायद्यान तेजी तरतूद आसा की अशें जर आत्महत्येक जर प्रवृत्त केलो कॅरेक्टर एसेसिनेशन करून जाल्यार इट इज अ ऑफेन्स अंडर सेक्शन 306 ऑफ IPC की आत्महत्या करपाक परावृत्त केलो कोणे एकट्यान. सो इट्स अ सिरियस ऑफेन्स. सो अशा प्रकारचे ऑफेन्स घडूंक शकता विच इनोसंटली समबडी मे डू इट. पेपराचेर जर कितें घातलें जाल्यार तेजेर डिफमेशन जाता, पण सिमिलरली फेसबुकाचेर कितें घातलें जाल्यार यू आर स्टील कॉजिंग डिफमेशन, इट इज सब्जेक्ट टू लॉ. सिमिलरली फेसबुकाचेर 1-to-1 धमक्यो दिवप, अटॅक करप फेसबुकाचेर, कॅरेक्टर एसेसिनेशन. दुसरी गजाल म्हणजे आयडेंटिटी थेफ्ट इज द बिगस्ट क्रायम दॅट इज टेकिंग प्लेस आनी इट इज कवर्ड अंडर इन्फॉर्मेशन टेक्नॉलॉजी ॲक्ट 2008. तितून दुसऱ्या भलत्याच मनशाची, अनऑथोरायज मनशाची भलतोच मनीस आयडेंटिटी तयार करता. म्हणजे हांवें हे ऑर्डिनरी जाल्याच हांगा खूब सिनियर लेवल पॉलिटिकल फंक्शनरीजच्यो सुद्दां डुप्लिकेट प्रोफायल्स फेसबुकाचेर तयार करून तेजेर वेगळे वेगळे तरेचे पोस्टिंग्स केल्या जितून खळबळजनक अश्यो गजाली घालूंक शकतात. जेन्ना आमी गुलाबाचें फूल म्हणटा पळय तेन्ना त्या फुला वांगडा कांटे हे येतात. सो फेसबूक समजा बरे गोश्टीक यूज जाता तशेंच वायट गोश्टीक सुद्दां जायते यूज जातात. एक मॅगझीन हांवें वाचिल्लो, ताजेर USAक जे मॅरेज आसा पळय, जे लग्न जाल्ले आसा तांचे डिवोर्स जाले, 50% ऑफ डिवोर्स इज ड्यू टू फेसबूक अशें त्या मॅगझिनाचेर बरयल्लें. आतां चिटींग करतना धरप किंवा आनीक खंयच्या कारणां खातीर ते डिवोर्सीस जाल्ले आसा. तशेंच आमचे इंडियेन एक इन्सिडंट हांवें वाचिल्लो की एक चलयेन फेसबुका वरी एका चल्या वांगडा ते मेवळे, फेसबुकाचेरूच तांची वळख जाली, फेसबुकाचेरूच तांचो मोग जालो आनी फेसबुकाचेरूच तांच्यांनी आपलो मोग थंयसरूच तोडलो आनी ते खातीर ते चलयेन आपलो जीव सुद्दां दिल्लो आसा. ह्यो गोश्टी आसा ज्यो वायट आसा, पूण ताजे करून खूब बऱ्यो ज्यो गोश्टी घडटा फेसबुकाचेर त्यो म्हळ्यार फ्रेंड्स, म्हणजे आदले फ्रेंड्स मेळप किंवा एक ग्रूप, जशें हांवें बद्दल म्हळें की एक ग्रूप तयार करून एका गोश्टी बद्दल अवेरनेस करप. आमच्या गोंयांत सुद्दां गेट वेल सून असो एक ग्रूप जाल्लो आनी ताच्या खातीर खुबश्यो चळवळी जाल्यो मागीर त्या अकावंटा वयल्यान, फेसबूक पेजी वयल्यान. आनी जायत्यो अश्यो फेसबूक पेज आसा आमच्या गोंयांत जे खूब बरें काम करता, लोकांक हेल्प करता, लोकांक मदत करता. सो ह्यो ज्यो गोश्टी आसा त्यो खूब बऱ्या तरेन जावपाक शकता आनी फेसबूक बऱ्या खातीर आमी यूज करपाक जाय. जायत्यो कंपनीज आसा, जायते अशे सोसायटीज आसा ज्यो आपापल्यो कमर्शियल पेजीस तयार करता आनी ताजे वरवीं ते आपल्या प्रॉडक्टाचे किंवा आपले जे काम आसा ते जगभरान पावयता. सो ह्यो सगळ्यो बऱ्यो गजाली ज्यो आसा त्यो प्रमोट जावपाक जाय आनी खूब बरे तरेन फुडें वचपाक जाय फेसबुका वरवीं, ना की वायट गोश्टी. लोक फेसबुकाचेर बरेचशे खेपे पोर्नोग्राफीक मटिरियल घालतात. ऑफकोर्स तितून रिपोर्टिंग सिस्टम आसा, तुमी रिपोर्ट केलो जाल्यार फेसबूक बाय इटसेल्फ टेक्स ऑफ सच पोर्नोग्राफीक ऑर ऑब्जेक्शनेबल ऑर वायलंट मटिरियल आसत जाल्यार घडटात. पण तितून लोकांनी तेजो वापर केल्लो आसा. फेसबुकाचेर फाटीं जेन्ना 2 समुदाया भितर टेन्शन निर्माण जाल्लें तेन्ना सुद्दां फेसबुकाचेर व्हिडियोज घातल्या तेंच्यांनी. त्यो व्हिडियोज वेर निमणे जेन्ना पुलिसांनी आनी इंटेलिजन्स एजन्सीनी जेन्ना डीप चवकशी केली तेन्ना कळ्ळें की ते आमच्या परकीय देशांतल्यान त्यो व्हिडियो फिल्म्स भारतांत सोडलेल्यो आशिल्ल्यो आनी त्यो व्हिडियो फिल्म्स थ्रू मोबायल आनी फेसबुकाचेर पॉप्युलर केल्ले. तितून तेंच्यांनी बर्मा आनी बर्मा म्हणजे आतां म्यानमार जालां तें, म्यानमार आनी